कोणी बिझनेस घालतना लॉस जावन म्हणून बिझनेस घालिना. लॉस मागीर जाता थोड्यांक एका रितीर, पूण बिझनेस घालता आसतना ते केदाळे सक्सेस जायचे हांवें वयर येवचे म्हणल्या खातीर बिझनेस घालतात. आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू हिका हांवें समजलें आनी म्हळें तूं थंय गेली जाल्यार ही तुजी कॅपॅसिटी कांय उणी जाली ना, तर कित्याक तूं बेजारान बसताय. जायते फुडें आमी अशें चिंतचें, तांचे डिसिशना वयर आमच्या जिवानांत आमी जियोवचें हुंदोन आसता तें आसूंक नजो. कित्याक एक मनीस तुका डिसिशन कॉन्ट्ररी दिवंक पुरो. तुका एका जाग्यार वचोंक आसा एका रिती खातीर तो मनीस कॉन्ट्ररी तुका डिसिशन दिलें जाल्यार तुवें त्या डिसिशना वयर रिमोर्स जावन सगळें हांव सोडून सोडटा आनी हांव करिना आनी म्हाका तें करूंक नाका, ताणें म्हाका एनकरेज करूं ना, तें सगळें ताचें डिसिशन. पूण तुजें डिसिशन कळ्ळें, त्या डिसिशनाक पर्याय येवचें खंयचें तुजें, तूं त्या डिसिशना वयरच हुंदोन तुजें जिवन पिड्यार करशी जाल्यार दॅट इज रॉंग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सकाळच्या वेळार तुमकां व्हरतो स्वागत या आमच्या दिसाक. देवाक अर्घां दिवया, देवाचो उपकार पावया. कित्याक एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 20 वळू आमकां अशें सांगता, तुमकां लाभलेल्या चड उपकारा खातीर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्घां दिया. आनी अर्घां दिवचो वेळ हो, कित्याक जायतें बरेंपण आमकां लाभलां. आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तो करता. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवीत देवाक समर्पया हो दीस आनी घडी. आनी आमी करचे हर एक वावर तो सगळे जेजू खातीर आमी आज दिता आसतना जेजू आमकां बऱ्या तरान ते पाटीन दितालोच. कित्याक जेजू कळीत आसा खंयच्या तरान ताच्या भुरग्यांक व्हड करी जाय, खंयच्या तरान ताच्या भुरग्यांक सारक्या वाटेन चलोवंक आदार दीत जाय. तर आज आमी पळयलें जाल्यार जायत्या जाणांक तांचें जिवन जियेत आसतना उत्तम मट्टाचें, ताका आमी कन्नडान म्हळ्यार उत्तम जिवना म्हणटा, हें नॉर्मल म्हणयत. कित्याक उत्तम जिवना सगळ्यांक करूंक मन आसता. पूण थोड्यांक आनीकय चड द बेस्ट लायफ म्हणटात, द बेस्ट लायफ, अत्युत्तम जिवना जियोवंक जायते जाणांक खुशी आसता. आनी अशें आसतना थोड्यांनी सवाल करचें आसा, म्हजें जिवीत इतलेंच लूकवामंत जियोंगी, या नॉर्मल ऑर्डिनरी टायप जियोंगी, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे ऑफ लिविंग. त्या खातीर म्हणटात, डोंट गो फॉर ऑर्डिनरी लायफ, लीव युअर लायफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दॅट मिन्स ॲड लायफ टू युअर इयर्स. तुज्या जिवनांत वर्सां येता आसतना तांकां इल्लो जीव बरो म्हणून सांगतात. तर हाऊ टू लिव द बेस्ट, हाऊ टू मेक आवर लायफ द बेस्ट, ह्या विशयान आमी चिंतलें जाल्यार परच्या दिसा गिली येवन म्हणा लागली, म्हाका बारी बेजार जाता, म्हाका दूख भोगता. कित्याक म्हजो बॉस म्हजे कडेन बारी फ्रेंडली आसलो आनी बऱ्या तरान म्हाका सांबाळटालो. पूण अचानक म्हणल्या बरी खंयच्या एका रिमोट जाग्याक म्हाका ताणें ट्रान्सफर केलें. हांवें चिंतूंक नासलें हो बॉस असो करीत म्हणून. त्या देखून म्हाका मस्त बेजार जाता. म्हाका कित्याक त्या बॉसा वयर इतलो राग येता, कित्याक ह्या बॉसान अशें केलें. म्हाका एक कॅपॅसिटी आसली जाल्यार खाल म्हणी हांव ताका पाटी करतें आसली म्हणा लागली. त्या वेळार हांवें विचारलें, कित्याक तितली बेजार आय तुका? म्हणून तो म्हजे लागीं बरो आसलो, बारी फ्रेंडली आसलो आनी जायते वर्ते बरें अंडरस्टँडींग ताचें आसलें आनी बरें काम हांव करतालें. आनी ह्या वेळार ताणें म्हाका आनी एका रिमोट प्लेसीक, त्या रिमोट प्लेसी जावन म्हाका बारीक कश्ट जालें म्हज्या घरा येवंक. आनी त्या देखून बारीच बेजाराय म्हाका भोगली. वय मोगाचें न्हू, कित्याक आमच्या मोगाच्यांनी आमकां कितेंय सोडून हें केलें जाल्यार आमकां जायती बेजाराय भोगता. तांणी एक हार्श वर्ड सांगलो जाल्यार मात्र न्ही, तांच्या जिवनांत तांणी आमी आशिल्ल्या बरी करिनातल्यार आमकां बेजाराय भोगता. आनी सामान्य जावन अशें बघिल्लें देखून आमी आमचें जिवन मोटवें करून घेता म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या ओपिनियना वयर, दुसऱ्यांच्या डिसिशना वयर म्हजें जिवन हांवें मांडून हाडलें जाल्यार तें जिवन तितलें सुफळ न्ही जातालें. कित्याक ही म्हणा लागली, म्हाका आज बारी बेजार जाता, आय एम रियली डिप्रेस्ड, म्हाका आतां जिवनांत नाका म्हणून जाता. एक डिसिशन
एकते एक डिसिशन जावंक पुरो तुजी कॅपॅसिटी पळोवन त्या जाग्याक तुका घालान जावंक पुरो या तुका तूं बरें करता तें म्हणल्या खातीर तुका घालान जावंक पुरो अशें आसतना ओन्ली सिंगल डिसिशन एज चेंज युअर एंटर आउटलूक. तर आमी आमचे ड्रिम्स या आमची मुखली योजना बांदून हाडची हेर मनीस कसो करता त्या प्रमाणे. ताका वेळार हांवें तुका सांगलें वाय यू आर थिंकींग दॅट इज पार्शल. हे धर्मचो तो तुका पार्शल नासलो, सडनली तुका एक तो पार्शल म्हणून बगलें वय म्हाका ताणें ट्रान्सफर केलें. म्हळ्यार तूं वचून आसलें आनी एकल्याक ताणें धाडिचें आसलें मू, तो जागो भरती करचें आसलो मू. तर तुजी शाती पळोवन ताणें तुका तें धाडलें जाल्यार तुका कित्याक ती बेजाराय ना. म्हाका इल्लें इनकन्विनियन्स जाता. वय इनकन्विनियन्स जातालें तें पूण क्रमेण तें तुका सवयर पडल्या दळा तें तुका जायते एक्सेल जावंक चान्स आसतलें. कित्याक म्हळ्यार एका जाग्याक एकलो मनीस तुका कॅपॅसिटी तुजी पळोवनूच तूं थंय घालता शिवाय इनकॅपॅसिटीच्या थंय घालिना. कित्याक खंयच्या मनशाक ताचे कंपनी या ताचें युनीट आनी ताणें केल्लें बिझनेस तें बऱ्या तरान चलचें म्हूण आसता. कोणी बिझनेस घालतना लॉस जावन म्हूण बिझनेस घालिना. लॉस मागीर जाता थोड्यांक एका रितीर, पूण बिझनेस घालता आसतना ते केदाळे सक्सेस जायचे आमी वयर येयचे म्हणल्या खातीर बिझनेस घालतात. आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू हिका हांवें समजलें आनी म्हळें तूं थंय गेली जाल्यार तुजी कॅपॅसिटी कांय उणी जाली ना. तर कित्याक तूं बेजारायन बसताय. जायते फुडें आमी अशें चिंतचें तांचें डिसिशन वयर आमच्या जिवानांत आमी जियोवचें होंदोन आसता तें आसूंक नजो. कित्याक एक मनीस तुका डिसिशन कॉन्ट्ररी दिवंक पुरो. तुका एका जाग्यार वचोंक आसा तें एका रिती खातीर तो मनीस कॉन्ट्ररी तुका डिसिशन दिलें जाल्यार तुवें त्या डिसिशना वयर रिमोर्स जावन सगळें हांव सोडून सोडटा आनी हांव करिना आनी म्हाका तें करूंक नाका, ताणें म्हाका एनकरेज करूं ना, तें सगळें ताचें डिसिशन. पूण तुजें डिसिशन कळ्ळें त्या डिसिशनाक पर्याय येवचें खंयचें तुजें तूं त्या डिसिशना वयरच होंदोन तुजें जिवन पिड्यार करशी जाल्यार दॅट इज रॉंग. कित्याक आमी चिंता हो मनीस पार्शालिटी करता, हो मनीस तशें करता ना. त्या खातीर जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत तुमी पळयलें जाल्यार कितें म्हणटा जेरेमिया प्रवादी, देवाचें वर्तें योजना तुज्या खातीर ताणें सीमीत करून दवरल्यांत. देवाची योजना तुज्या खातीर उंची आसात, उंच्या मट्टाची आसात, तुजी योजना न्हय. त्या देखून आमी कितें करता नॉर्मल रितीर आमी जियोंक पळयता एक ऑर्डिनरी वे. त्या देखून आनी थोड्यो फावटी आमकां एक मतींत आसता हांवें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी करचें अननेसेसरी इनवॉल्वमेंट. तुज्या जिवनांत कितलें बरेंपण तुका जियोंक जाता. कित्याक देव म्हणटा आय हॅव माय प्लॅन्स फॉर यू, आय हॅव माय प्लॅन्स फॉर यू. यू नीड टू ओन्ली कोऑपरेट विथ दॅट. प्लॅनिंग इज ऑलरेडी डन. प्लॅनिंग तुवें केल्लें जाल्यार तुका इल्लें कश्ट पडटा आसलें, पण प्लॅनिंग इज ऑलरेडी डन. यू ओन्ली नीड टू कोऑपरेट विथ द प्लॅन ऑफ गॉड and go higher and higher and higher. Thus God is going to help you out. And ते योजन पळयात तुमी थोडे फावटी आमी बऱ्या तरान वता आसतना हांव केदाळ म्हणचें आसा तुजे वाटो देव उक्ते करतालो. त्या खातीर डिस्करेज जायनाका, डिप्रेस जायनाका. डिस्करेज जावन डिप्रेशन जावन ताणें तशें केलें आनी ह्या मनशा वयर आमी होंदोन जियेल्या जाल्यार मनशाच्या खुशे प्रकार आमी जियेल्या जाल्यार आमी जायते पटीपणान पडटले हांव. कित्याक म्हळ्यार मनशान चिंतचें देवान चिंतच्या बरी न्ही. त्याच जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत मुखार तो सांगता देवान तुका उंचल्या मट्टाचे जिविताक आपयलां. ताणें दिलां म्हूण सांगूंक ना, आपयता आसतना त्या आपोवण्याक पाळो दिवचें आमचें काम. आनी तसलें जिवीत आमी जियोवच्या खातीर जायते फावटी आमी लूकवार्म म्हणटा. लूकवार्म ताका आमी म्हणटा लूकवार्म क्रिश्चन्स. नांवा खातीर मात थोडे आमी करता आनी तशें करता आसतना आमच्या जिवनांत आमी संपूर्ण तरान आमचें जिवीत जियेना. जेजूच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार कितले जाण तेच्या फाटल्यान आयले, कितले जाण ताका त्रास दिले, कितल्या जाणांनी सकडी ताच्या विशयांत नाका जाल्यार उलयलें. पूण जेजू तलाक प्रगण्य करूं, कित्याक ताका गळीत आसलें आपल्या बापान ताच्या खातीर एक मिसांव दिल्लें आसा. आपलो बाप म्हाका केन्नाच पार्शालिटी करिना, तो म्हाका जायते बऱ्या तरान मुखार वचूं. त्या देखून जेजूचे हर वाटो कोणें बंद करूंक पळयले सगळे वाटो देवान उक्ते केलो. आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमचे वाटो बंद करून केल्यात
बोन जाल्यात म्हूण आमकां भोगलें तर आमी ओगेच बसचे न्ही. देवा लागीं वेचें, देवा लागीं विचारचें, तुजी योजना म्हज्या खातीर दिल्याय, उंची योजना संपूर्ण करच्या खातीर म्हाका तुवें आपयलाय. त्या खातीर जुवांच्या वांजेलांत आमकां म्हणटा 6 अध्याय, वन हू हॅज कम टू मी वील नॉट गो एम्प्टी हँडेड. कोण म्हज्या लागीं आयला ताका हांव फाटीं खाली हातांनी वचोंक सोडचो ना. आनी असलें बरेंपण आमकां देव दिता आसतना आमच्या जिवान कितल्या उंच मट्टाचें आसा जाय हें आमचे वयर होंदोन आसा. आमी फकत जिवोवचें न्ही, त्या जिवनाक जायते एक आमी कितें म्हणटा, वी नीड टू एड फ्लेवर टू दॅट, ऑड फ्लेवर. तेन्ना मात आयस्क्रिमाक फ्लेवर घाल्यार बरें परमळ तें येता. केकीक पळय डिफरंट फ्लेवर घालता. पूण आमच्या वास्तवीक जिवनांत, वैयक्तीक जिवनांत आमी हें पळयना कशें आमी जिये जाय, कशें आमी आमचें जिवन उंची मट्टाक हाडी जाय म्हूण. हेंत जिवन तुमी पळयलें जाल्यार सिसांच्या जिवनांत ते कांयच नासलें, कांयच तांचे ते कॅपॅसिटी नासली. पूण अल्टार तांची कॅपॅसिटी कशी वाडली पळय, अशें वाडली की एक फावटी तसो पेद्रो भियेल्लो. कित्याक ताका खंय जैलान घालतात गाय म्हूण. आनी हें भियेल्ल्या देखून ताणें जेजूक नेकार केल्लें जावन आसा. नातल्यार तो भियनातलो जाल्यार सांगतो नातलो हांव ह्या मनशाक नेणा म्हूण. तो नेणा म्हूण सांगोंक कारण इतलेंच मोगाचें न्हू, कित्याक तो भियेल्लो जावन आसा. पूण केन्ना ताचे थंय पवित्र आत्मा येता आनी केदळा ताका ताची जिवनाची हर एक योजना उगडापी करता. त्या वेळार पेद्रूचें एक स्पिरीट पळय जाय, गेलो त्या जुदेया समारिया गेलो, त्या लोकांक जायते ताणें प्रिचींग केलें, जायती देवाची ती सुवार्ता ताणें परगट केली, त्या धैर्यान ताणें केली. कित्याक हाका कारण एकच जावन आसा, ताचे थंय ताका बगलें आपूण इतलेंच न्ही, आपूण जायते मुखार वचून जेजूची सुवार्ता आमी परगट करी जाय. त्या देखून हर एका सिसांक आमी पळयलें जाल्यार तांच्या जिवनांत तांकां एका रितीचें मडतीरपण मेळोंक कारण इतलेंच, सोम्या खातीर आमी कितलेंय करूंक तयार आसा. सोम्या खातीर आमी मुखार वेतल्या, सोम्याचें नांव परगटतल्या, सोम्या सांगाता एक जावन जियेतल्या. आनी हें जावन आसा सोम्याचें वर्तें मिसांव. हें मिसांव तांणी मुखार दवर न्हू, तांचें जिवन अपुरबाय तरान उत्तम मात न्ही अत्युत्तम करून घेतिल्लें जावन आसा. आनी त्या देखून ताका मडतीरपण फावो जालें. मडतीरपण हें फावो जायना. खाली आमी नॉर्मल ऑर्डिनरी लेवलार आमी आमचें जिवन जियेत आसतना मडतीरपण फावो जायना. तेच्या बदलाक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे ऑफ लिवींग म्हणटा आमी. आमचें जिवन सोबायेंत बरत जाय, अपुरबायेचें करीत जाय. आनी आमकां वास्तवीक तरान भायल्यान पळयत आसतना आमकां आमच्या जिवनांत जायती सोबाय जाय, जायती बरें वस्तू आमी घालून नेटोवंक पळयता आनी आमच्या कुडीक जाय ते सोबाय दिवंक पळयता. पूण भितरली तुजी कॅपॅसिटी कशी तूं सोबायताय गे म्हळ्यार तें तुजें आसलें देणी, तुजी टॅलंटां, तुवें दिल्लें तें जिवन सोम्या खातीर भोव अपुरबाय तरान हांवें जियोंक जाय. आनी त्या खातीर सोम्यान केल्ल्या सर उपकारां खातीर एपेसकारान बरयल्ल्या पत्रान म्हणटा, सोम्यान दिल्ल्या सर उपकारां खातीर, ताणें केल्ल्या सर विचित्रां खातीर, ताणें केल्ल्या सर अजापा खातीर तुवें आर्गां दिवंक जाय. तुजें तें जिवन एक अजापत म्हूण घेतलें जाल्यार तें जिवन भोव अपुरबाय जाता. हर एक वाटो उक्ते जातलो, खंयचे वाटो बंद आसात ते म्हाका फावो न्ही, त्या खातीर हांवें ताचे विशयी रिग्रेट करून कांयच फायदो ना. ताच्या बदलाक कितें तें केलां, देवाची योजना त्या प्रमाणे मुखार सून व्हरना आसा. ताचे खातीर आमी रिग्रेट करना, तांच्या विरोध वचून तांचे विशयी वायट चिंतून आमी गेले जाल्यार आमचें जिवन सुफळ जावंक साध्य आसचें ना. ह्या आमी नॉर्मल रितीर ऑर्डिनरी वे ऑफ लिवींग करतले. आमकां जेजून आपयलां तर तो इतल्या अपुरबाय तरान तो आपयता. तुमच्या बापाच्या जिवनांत वांटेली जाया, म्हज्या जिवनांत तुमी वांटेली जाया. आनी असलें जिवन तो आमकां दिता आसतना आमी संपूर्ण तरान देवा लागीं एक जावन देव आमकां करता तें बरेंपण आमी वाखाणया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पुन्हा जिवनपण जाल्ल्या जेजूचो प्रकाश सिसां वयर आनी त्या स्त्रियां वयर पडटा आसतना एका तरेचें नवें जावन तांचें थंय घडिल्लें जावन आसा. हें नवें जावन अशें तांचें थंय घडिल्लें की तांणी संपूर्ण तरान तांकांत जेजू मुखार खाल करून जेजू जें कितें दिता ती शांती, तें समाधान आपल्या जिवनांत घेतिल्लें जावन आसा. त्या देखून आमचो भावार्थ आमकां अशें म्हणटा की
तुजें जिवन लिव इन ए फुल्लर लेवल, फुल्ली ह्युमन अँड फुल्ली एलाव. जॉन पॉवेल म्हणलो व्हरतो रायटर एक बूक बरयता, फुल्ली ह्युमन अँड फुल्ली एलाय. म्हळ्यार तूं केन्ना मनशा सैम बऱ्या तरान जियेताय, ऑटोमॅटिकली यू आर फुल्ली एलाय, फुल्ली एलाय. त्या देखून तुवें जिवंक तुका आपेल्लें जावन आसा, संपूर्ण तरान जिवीत जोडूंक, जिवीत होगडोन घेवंक न्ही. आमच्या जिवनांत समारपटी आमी पळोवंक कारण इतल्यांत आमींत आमकां लो कॅपॅसिटींत पळयता. आमचीच नदर आमचे वयर आमी घालता आसतना म्हजें काल पाटलें या हांवें केल्लें वायट या सुखी मात्र म्हाका दिसता, शिवाय बरेंपण केदाळ्या दिसना. बरेंपण कितलें केल्लें आसा त्या बरेपणा वयर आमी बांदून हाडी जाय. ती जावन आसा बुन्याद, तळादी म्हणटा आमी. त्या बुन्यादीचेर आमी आमचें जिवन बांदून हाडूंक जाय, शिवाय नेगेटिव्हसांत आमी बांदून हाडूंक जायना. रेंवेर बांदिल्लें तें बांदप केदाळाय तें कॉस्ट जाता, कित्याक जड वारें आयलें आनी तें बांदप कोसळ्ळें म्हणून वांजलिस्ट आमकां सांगता. पूण कडपार खंयची ती बुन्याद घाल्ली आसा, ती बुन्याद कितली अपुरबाय तरान रावली. खंयचें जड वारें आयल्यार कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना तें घर शाश्वीत तरान रावुल्लें म्हणटात. आनी असलें बरेंपण देव आमकां दिता आसतना आमच्या जिवनांत देवान केल्लीं सर बरीं कामां आमी वाखाणया आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवन मुखार सून हाडया. म्हाका उडाच येता एकलो तरणाटो याजक, ताची व्हड जाल्या उपरांत ताका जायती एस्पिरेशन आसलें आनी अशें आसतना ताका एक दीस एक मोटिवेशनल टॉक दिवंक आपयल्लें. टॉक दिवंक आपयल्लो जागो मात्र एक बारी विपर्यास असो म्हणयात. नव्या याजकाक ताच्या जिवनांत एक टॉक दिवंक असलो एक जागो ताणें विंचुल्लो जावन आसा आनी तें जावन आसा प्रिजन, जैल. जैलाच्या कैदींक ताणें एक मोटिवेशनल टॉक दिवंक आसलें. ताका आपयलें आनी ताका सांगलें, फादर तुमी तरणाटे याजक, त्या देखून तुमी एक बरें टॉक दी जाय आमच्या कैदींक. आनी तो म्हणा लागलो, खंयच्या टॉपिकार हांवें टॉक दी जाय? ते म्हणा लागले, होप, बरवसो. आनी ह्या वेळार हें जैल प्रख्यात जाल्लें कित्याक म्हळ्यार थंय गेल्लो व्यक्ती मोरा पर्यंत ताका भायर येवंक नासलें. मोरा पर्यंत ताका भायर येवंक नासलें, ताणें थंयच मरचें आसलें, कित्याक तसलें पनिशमेंटाचें जैल तें जावन आसलें. आनी ह्या वेळार ह्या याजकाक ताणें सांगिल्ली ती टॉपीक होप. हो म्हणटा, आय एम गिवींग ए टॉक ऑन होप टू द होपलेस पीपल. कोणा थंय बरवसत ना असल्यांक हांवें बरवसेचे टॉक दी जाय म्हणटा आसतना तो चिक्कें नारगलो. पूण तो म्हणा लागलो, आतां म्हाका इसान जालां. ताणें ताका 3 हप्ते आशिल्ले लगभग. ह्या 3 हप्त्यांनी बरें करून ताणें मागलें देवा कडेन, देवा हांव वेतां ह्या कैदींक एक टॉक दिवंक. आनी तांकां शिकोवन दिता आसतना ती टॉपीक जावन आसा बरवसो. वय हांव तुजेर बरवसतां, पूण ह्या बरवसो नातिल्ल्या कैदींक हांवें एक टॉक दिवचें म्हळ्यार तें तितल्या सुलभायचें न्ही. आनी खंयच्या रितीर तांकां आमी लेखून घेवचें म्हणून तो अशें चिंतून आसलो. आनी अशें चिंता आसतना ताच्या जिवनांत ताणें जें मागिल्लें सगळें ताका देव दितालो. आनी तो म्हणा लागलो, म्हाका तूं खंडीत जावन दितालो. आनी तो दीस आयलो, तो मोटिवेशनल टॉकाचो दीस आयलो. आनी त्या वेळार तो थंय गेलो आनी थंय वता आसतना MC आयलो. बरें एक आउटफीट आसलें. तो पळयता कोणीच नात. कैदींक एक एक लागत येवंक सोडलें. कैदी आयले, हॉल भरलें. आनी ह्या वेळार MC ह्या याजक विशयान जायते इंट्रोडक्शन दिवंक सुरू जालो. हो याजक यंग मोटिवेशनल आसलो आनी जायते टॉक ताणें दिल्यात आनी तुमकांय तो टॉक आज दितलो. आनी ताचे टॉक आयकले उपरांत तुमच्या जिवनांत एक बदलावण भोगताली म्हूण MCन सांगलें. आनी ताका आतां स्टेजीक आपोवणें दिलें. ताका स्टेजीक आपोवणें दिलें. ताचे विशयांत बरवसेचे टॉक तो दिता म्हणटा आसतना आनी ताका स्टेजीक आपोवणें दिता आसतना एकच एका कैदीन हात सांगाता हाडिल्ले नान, ताळयो पेटिल्ले नान. ताका बारी सरप्रायज दिसलें, खंयच्या जाग्याक हांव आयलां काय, कित्याक म्हाका हांगा हाडलां काय, असल्या जाग्याक हांवें येवन कितें करूंक आसा. आनी अशें आसतना तो म्हणा लागलो आपलें लागीं, हांवें कितें करूं सोम्या, कितें करूं?
जाल्यार ताचें नांव आपयलां आनी ताका एक वर्त काम दिलां आनी तो स्टेज कुशीक चमकलो आनी वतना त्या स्टेजीचे एक मेट लागून तो थंयत आड पडलो. अशें जातना स्टेजीर आसले सगळे जावन धांवन आयले, तेणें जे सगळे ऑर्गनायजर सगळे धांवन आयले ताका उखलूंक आनी ह्या वेळा सगळ्या आनी जायते ताळयो भेटल्यो, कैदींनी सगळ्यो ताळयो भेटलो आनी पात्रांव चिंते लागलो म्हज्या विशयान तर सांगतना आनी ताळयो भेटोनात, आतां हांव पडटना हे ताळयो भेटतात न्ही गे. पूण कशेंय करना आपले दिसताकी ताणें ताकात चिक्के एडजस्ट करना तेन्ना तो उठलो, वचोन सीदा पोडियमाक ताणें तापडलें, घोडल्यान तापडलें आनी म्हणा लागलो हांव उलोवंक आयलां. आनी ह्या वेळा सगळे जाण एकामेका पळोवंक लागले. कैदी येदोळ कांयच इंट्रस्ट निराश जाल्ले ते कैदी ह्या वेळार एकामेका पळोवंक लागले आनी तसले परिस्थितींत हो यासाक तांकां हो अपुरबाय तरान शिकोवन दिवंक लागलो. मात्र न्ही तांचे थंय एक बरवसो नातिल्ल्या त्या मनशान थंय एक बरवसो उदेवचे पर्यंत ताणें केल्लें जावन आसा. असलो बरवसो तांचे थंय तो उदेलो गी त्या जैलांत जावन तांकां भायर वचोंक ना म्हूण कळीत आसलें जाल्यार तांच्या जिवान त्या जैलांत बऱ्या तरान जियोवच्याक तांकां एक आदार दिल्लो जावन आसा. आनी ह्या जाकान सोम्या लागीं म्हणलें आसा कितें तें करूंक आसा सोम्या दुंस कर, म्हाका कांयच वाट दिसना. आनी त्या वेळार ताच्या मोतीक आयिल्ली चिंतना हांव तुका शिकयतलों, हांव तुका शिकयतलों. मोगेचे न्हू जायते फावटी आमी आमची योजना घालना आमच्या इच्छे प्रमाणे करूंक पळयता, पूण देवाची योजना अलग आसा, देवाची योजना विशेश आसा, योजना विशिश्ट जावन आसात आनी असल्या विशिश्ट योजनांत सगळें बरेंपण जियोवंक आमी वेता आसतना देव दिता तें वर्तेपण आमी आमच्या जिवनांत घेवया. देवाचें बरेंपण सदांच तो आमकां आसा करता आनी असलें बरेंपण देव दिता आसतना ह्या जाकान दिल्ले ते बरवशाची उतरां बरवसो नातिल्ल्या त्या कैदींक भायर येवंक जावचें ना, पूण तुमचें जिवन जियेत आसतना तें जिवन अपुरबायचें कर्ण घेवच्याक. आमचें सिच्युएशन पुरो आमकां चेंज करीचें म्हणून जावचें ना. सिच्युएशन चेंज करूंक आमी राखचें न्ही, आमच्या जिवितांत त्या सिच्युएशनाक सारकें जावन ताच्याक बरेंपण करूंक आमी आशेवचें जावन आसा. दॅट इज आवर कॅपेसिटी, दॅट इज आवर वे ऑफ लायफ. तेच जाल्यार जिवन आमी जियोवंक आमचे थंय एका तरेचो हुरूप हाडच्याक आमची ती एनर्जी गट लेवल एनर्जी म्हणटात पळय ती जावन आसा स्पिरिच्युअल एनर्जी आनी ती उंच जावंक धरली जाल्यार संपूर्ण तरान भोव अपुरबाय तरान मुखार येताली. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा त्या सिसान थंय येता आसतना तांचे थंय ती जाल्ली बदलावण, तांचे थंय जाल्ले ते एक नवो बरवसो उदेल्लो, हुरूप तो उदेल्लो आनी त्या देखून ते जायते मुखार गेले आनी तस जाल्यार पवित्र आत्म्याची सगत आमकां देवान दिल्ली जावन आसा. पूण आमी कितें करता, आमी थंय तो घेत रावता. आमी ती रावण्यान मेळिल्लो ते तिरावण्याच्या सक्रामेंताद्वारे घेतलो तो पवित्र आत्मो जायती कामां करच्या बदलाक थंय दवरता. आनी वी लीव ए ऑर्डिनरी वे ऑफ लायफ. वी आर कॉल्ड टू लीव एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे ऑफ लायफ. आमी आमकां आमचें जिवन भोव अपुरबाय तरान जियोवंक देवान दिल्लें वर्तेपण आमी सदांच घेतलें जाल्यार कितलें अपुरबाय जातलें. आमी पळयता इस्कालांत आमी पळयता थोडीं भुरगीं एनॉर्मसली एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे ती मुखार येतात. कित्याक तांणी ऑलरेडी तांच्या मोतीन चिंतिल्लें जावन आसा हांव ह्या इस्कालाक गेलो जाल्यार, हांव ह्या कॉलेजीक गेलो जाल्यार हांवें म्हजें जिवन बरें करच्याक वेचें आसा. आनी अशें आमी जायते फावटी आमी चिंतना आमी डायवर्शन घेता. आमचें डायवर्शन घेतिल्ल्या देखून आमच्या जिवनांत जायते अचिवमेंट करूंक आमकां कश्ट जातात. आमी डायवर्शना बदलाक आमचें जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जाय, बऱ्या तरान तें मुखारसून व्हरूंक जाय. आनी डायवर्शना बदलाक क्रोडीकरण म्हणटा आमी, क्रोडीकरण दॅट इज कॉल्ड इंटग्रेटेड वे ऑफ लायफ टुवर्ड्स फोकसिंग टुवर्ड्स वन रियालिटी, दॅट इज द रियालिटी वीच गॉड हॅज गिवन टू अस, दॅट इज अ स्पेशल प्लॅन. आनी तें जावन आसा विशिश्ट योजना आमकां हर एक लागीं दिल्लें. आनी हर एक सांत भक्त तांच्या जिवनांत आज वर्ते ते एक मेट ते सोडल्यात तर संत भक्ताच्या सालींत आसा तर दे हॅव मेड देर ऑर्डिनरी लायफ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लिवींग. ते तांचे सामान्य जिवना सामान्य म्हणल्या पर्यंत ते जियेल्या जावन आसा. ताकाच आमी म्हणटा
burn brightly, bloom where you are planted. Bloom, bloom, bloom where you are planted. तुका खंय सकडी दवरला खंयच्या जाग्यार तूं गेलाय थंय सकडी तुजो स्पिरीट त्या तरान काम करूंक जाय. लोकांक अपुरबाय तरान आमी सांबाळूंक जाय. ते देखून त्या चलयेक म्हणलें उतरां उपरांत बये तुका त्या जाग्याक घाला जाल्यार अपुरबाय तरान तुजें काम पळयल्लो मनीस, तुजी शाती पळयल्लो मनीस तुजे शातये खातीर तें घालां वायट करूंक न्ही, बरें करूंक. आनी अशें आमच्या जिवनांत बरें करता आसतना देव वाटे उक्ते करता. तुवें न्ही हांवें उक्तो करचें न्ही तुजे वाटो. अशें जेजू केदांय आमकां सांगता आसतना म्हजे सांगत एक जावन रावता आसतना तुमी येतेश्ट फळ दितात म्हळ्यार हें आमी ताचे थंय तीर रावता आसतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरता आसतना पवित्र आत्मा वी बिकम बोल्ड अँड करेजियस म्हणटात. वी बिकम बोल्ड अँड करेजियस. दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली सिसांचें जिवन आसलें. तेंच आसलें जिवन निरासलें जिवनाक जेजू जाय जाली वर्ती सका दिता. आनी त्या वेळार ते म्हणटात हो आमचें जिवन इतलेंच की जेजू मरण पावलो उपरांत आमी सोडून वयचेंत की. जर ताणें गेलें ताच्या वर्त्या कामाचे सुवार्ता कोणें प्रकट करची, ताच्या मेटांनी कोणें चलचें. हें जावन आसा आमचें जिवन. हें जाल्यार जिवनांत आमी जिवंक जाय. केदाळ म्हणसर हांव आसा लेट युअर लायट शायन ब्रायटली. ह्या जाका मरण पावला लावा डेसो फादर डेनिस डिसोजा तो केदाळ म्हणटा ताणें कोणाक मेळ्ळ्यार म्हणचें आसलें लेट युअर लायट शायन ब्रायटली म्हळ्यार तुका फकत शायन जावंक म्हण न्ही, लेट इट बी वेरी ब्रायट. ल्हान वात आसली ती बरी करून जिळमीत आसतना कितलो बरो उजवाड दिसता. त्या खातीर म्हाका उडास येता एकलो वाटसुरो ल्हान एक वात काडून मुखार वेतालो. वाटसुरो कडेन विचार लागले त्या वाती तूं म्हाका खंय व्हरनोताय. तो म्हणा लागलो खंय आज आमी जायत्या जाणांक उजवाड दिवंक आसा. ती म्हणा लागली जायते जाणांक उजवाड घालें दिवचें. हांव इतली ल्हानशी इतली मिणी आसा आनी तें हांवें कितें करूंक जाता म्हजें जावन. तो म्हणा लागलो तुजें काम कांय ना. यू शायन ब्रायटली. तूं कितलें तुका उजवाडोंक जाता तितलें उजवाड दी. उरलें हांव करता म्हणा लागलो आनी मुखार गेलो खंय आनी दवरलें व्हडल्या कांब्याचेर बरें तेल दवरलें आनी त्या तेलाक ह्या ल्हान वाती जावन ताणें खाली उजो पेटयलो. इतल्या तेलाच्या त्या उजवाडान सगळो तेणें जाय जाल्लो प्रकाश तो उजवाड पांगलो आनी जायतें बरेंपण तें जाल्लें जावन आसा. आनी अशें आसतना त्या दिसा त्या राती कितल्या जाणांनी त्या उज्याक पळोवन हांगात भूंय आसा म्हण दर्याच्या तारवटींनी पुरा येवंक सुरू केलें आनी सगळ्यांक त्या वाठारांत आशिल्ल्यांक जायतो एक उजवाड तांकां पांगलो. ल्हान वात जिळमिळची मिणी म्हणची पूण वेन इट्स ब्रायटली शायनींग तुका कितलें तांगता तितलें पेट म्हळें काय ताणें. कितलें तुका तांगता तितलें ब्रायट जावन उजवाड दी आनी उरिल्लें काम हांव करता. आनी ते दळ त्या वातेक कळ्ळें खंय म्हजें एक ल्हानशा उज्या देखून हांव चिंतून हांव कांयच फायदो न्ही म्हूण पालवल्ली जाल्यार त्या राती कोणाकय उजवाड आसचो नासलो. फकत ती पेटिल्ल्या देखून तिच्या एका ल्हान किरणांत कितल्या जाणांक जाय जाल्यार बरेंपण दिवंक ती शकली. मगेच्या भावनाने बेडीनो आमच्या जिवनांत हें संत जायतें बरेंपण दिवंक आमी शकता. केन्ना आमचें जिवन अत्युत्तम करतना. उत्तम असलें जीवन अत्युत्तम मट्टाक गरज आहे. ताकाच आमी म्हणचें वी नीड टू क्लायम द मॅन्शन्स. क्लायम द मॅन्शन. एक एक मेट आमी वयर वचून आमचें जिवन बरें करून घेवंक जाय. त्या दळा आमचे थंय जावंसो तो उल्हास आमचे थंय जावंसो हुरूप. रिजल्ट्स आर डिफरंट. रिजल्टा खातीर काम करचें न्ही. कोण कितें करता कोण कितें सांगता त्या खातीर काम करचें न्ही. तुका तुजें जिवन बरें करूंक आसा. तुज्या जिवनांत जायतो संबंद जोडूंक आसा. तुज्या जिवनांत जायतो बरो संतोश तुका भोगूंक आसा. तुवें तें करचेंत. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा शायन ब्रायटली. शायन टू द फुल कॅपॅसिटी ऑफ युअर्स. आनी फुल्ली अलाय म्हळ्यार हें आमच्या जिवनांत कितलें मुखार वचोंक जाता. बरेपणान मुखार वचोंक शिवाय आड वाटेंनी वायट करून मुखार वचचें न्ही. नांव कमोवच्या खातीर न्ही. जेजूचें वर्तें मीच हांव मुखारसून व्हरचे खातीर देवाक परगटूंक ताचे तो संदेश परगटूंक आमी आसा जाय. आनी आमच्या जिवनांत आमी तो संदेश परगटता आसतना देव आमकां वाट दाखयतलो. कोण सकडी डिस्करेज जावन आसा. आयच्या दिसांनी आमकां जायते डिस्करेजमेंट बरेकली म्हणा लागली फादर म्हजो पूत बापूरबायच्या कामांत आसा बँगलोर बट ही इज अंडर डिप्रेशन. हांवें म्हळें रियली
वय इज अंडर डिप्रेशन, ही इज स्मोकिंग लॉट. आनी तेच म्हणा लागली ताका कितें जाता म्हण कळीत जायना. थोडे फावटी हाय स्पिरीट आसता, थोडे फावटी तसो स्पिरीट एक ताणें लो येता वय मोग्याच्यान. कित्याक आमचे गोल्स आमी करेक्ट सेट केले जाल्यार त्या गोलाक वता आसतना कसलेय आडकळी आयल्यार आमी आदलोन पडोंक नजो. आदलोन पडल्यार उठत जाय. त्या खातीर तो ह्या जागे म्हणा लागलो हांव कितलो आदलोन पडलो जाल्यार परत परत हांव उठता आसतना म्हजें जिवीत बरें करूंक हांव अत्रेकता. बरें करूंक म्हळ्यार म्हाका एक पडणी जावन आसा नव्या एक्सपिरियन्साक एक वाट. त्या देखून फेल्युअर्स आमी काण घेवन ताचे जावन आमी शिकोंक जाय. ते फेल्युअर म्हण आमी अगेत बसचे न्ही. थंय म्हाका एक फेल्युअर जालें, हांगे फेल्युअर जालें. तशें फेल्युअर जायनासतना कोणी वयर आयलो ना. आज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द फेल्युअर्स. दे डीड नॉट स्टॉप, दे वेंट ऑन गोईंग फॉरवर्ड. And when they went on going forward, मुखार मुखार वता आसतना तांचे थंय नवें सांभोगलें आनी त्या देखून तांणी द बेस्ट अचीव केल्लें जावन आसा. आमकां कळीत आसा विज्ञानीन पुराय एक एक इन्वेन्शन करता आसतना कितले बडी तो बल्ब इन्वेन्शन करता आसतना कितले बडी फेल्युअर जालें. त्याच प्रमाणे आमी आमच्या जिवनांत फेल्युअर म्हणून वगेत बसचें न्हय. फेल्युअर इज ए लर्निंग एक्सपिरियन्स. Anybody has put a block for you? It's a learning experience for you. Learn from that and be strong. Try to accept it. आमकां तें accept करूंक गरज जाय. त्या खातीर हांव कितें म्हणचें आसा, डोंट एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करता आसतना सगळें येस इट इज. Maybe God's plan, we don't know. Human cannot do on his own unless God plans it. Sometimes it may happen, but that also take it as a God's plan. तुज्या इच्छे प्रमाणे तुवें चिंतच्या प्रमाणे अशें जायचें आसलें. पूण देवान तें कदळां तशें सीमीत केलां. तर कित्याक देवान सीमीत केलां? ताका ताची योजना आसली. ताचे योजनांत तो संपोवन करच्या खातीर ताणें तें सीमीत केलां जावंक पुरो. तुका खंयचे घे दुसरे वाटो ओपन जावंक आसले त्या खातीर तें केल्ले जावन आसात. म्हज्या भावान भयणीनो, त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत देदेस्पर जावचें, आमच्या जिवनांत डिप्रेशन जावचें, आमच्या जिवनांत नाका म्हाका हें कांय करूंक जायना, म्हज्या कॅपॅसिटी ना म्हणचें. नो, यू डू युअर बेस्ट आनी गॉड वील डू द रेस्ट म्हणटा आमी केदाळे. त्या देखून आमची तयारी आमी बरी करी जाय. आमी तें काण घेवंक शिकत जाय. आनी अशें काण घेता आसतना आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावंक देवूच आमकां आदार दितलो. लीव युअर लायफ इन ए फुल्ल लेवल. देवा कडेन मागा. चड आनी चड मापान देव दिता तें बरेंपण आमी घेवया. आमचें जिवन अपुरबायेचें करया. चड आनी चड मापान देवान आशिर्वाद दिवच्याक देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सर्पदेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो हर एका वेळा आमकां सांबाळून दी आनी आमी करचे हर एका कार्या वयर ताचे वर्त दिश्ट आसूं दी. आमचें जिवन सामान्यतेन असामान्य तरान जिवंक, उत्तमान अत्युत्तम करूंक, द बेस्ट ऑफ द लायफ God gives us. Let God's blessing be upon all of you, especially विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमा वयर संपूर्ण तरान तो तांकां जाय जालो आदार दिवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.